नमस्कार, प्रोडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयच्यान वचपी पश्चिम घाट संवसारीक दायज म्हूण जालो ना अधिसूचित. सरकारा कडल्यान जावंक ना जाय तितले यत्न. बाकीचो पश्चिम घाट दायज म्हूण जाहीर. पर्यावरणवाद्यांचो सरकाराचेर दुबाव. म्हापसा जातलें नवें पुलीस स्टेशन. उरिल्ल्या पुलीस स्टेशनाचें जातलें आधुनिकीकरण. पुलिसेची तांक वाडटली 1200. मुख्यमंत्र्यान घेतली पुलिसेचे व्यवहार जाग्यार घालूंक बसका. गोंयाक पावसान काडलें उजरावन. सांजे मेरेन इंचांची सरासरी तेकली 50. 24 वरांत 5 इंच पावस. मडगांवां 4 घरांचेर माड पडून 3 जाण जखमी. बार्देशांत गाडयांचेर पडली झाडां. सरकारान केल्यो 19 ग्रेड 1 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो. स्वप्नील नायक जीएमसीचेर, गडकर गृह खात्यांत, मसूरकार बायलां आनी भुरग्यां कल्याण, भिंगी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्ह, अमरसेन विजिलन्साचेर. आनी खेळा मळार फटीचे जल्म दाखल्या विशीं जीसीएचेर केल्ले आरोप सचिव प्रसाद फातर्पेकारान न्हयकारले. क्रिकेटरांनी केल्ल्यो पिराये विशीं मेडिकल टेस्टी पास. फातर्पेकाराचो दावो. आतां खबरो विस्तारान. गोंयच्यान वचपी पश्चिम घाट युनेस्कोन संवसारीक दायज म्हूण अधिसूचीत करचो हे खातीर सरकारान जाय तितले यत्न केल्ले ना. ताका लागून गोंयचो सोडून उरिल्लो सगळो घाट संवसारीक दायज जालो असो दुबाव ते खातीर वावुरपी पर्यावरणवाद्यांनी उक्तायला. पश्चिम घाट वाठारा बरोबर जोडिल्ली अर्थीक गणितां आनी सरकाराचें घाळपण मेळून गोंयच्यान वचपी पश्चिम घाटाचो संवसारीक दर्जो सध्या तरी वगडायला. हे खातीर पर्यावरणवाद्यां कडच्यान कितलोसोच पत्रव्यवहार जालो, मात सरकारान कांयच केलें ना. कित्याक? पळयात प्रतीक परबाचो रिपोर्ट. देहरादूनच्या वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियान 2 वर्सां फाटीं पश्चिम घाटाचेर अहवाल दिल्लो. मात इतलो तेंप जालो गोंयच्या सरकारान हो अहवाल उशापणां दवरला. कांयच फुडें गेल्लें ना. नोकरशाही कडच्यानच कांयच हालचाल जायना. पश्चिम घाटांनी उद्देगीक गजाली करपाक सोदतल्या कॉर्पोरेट लॉबीक लागून सरकार हालचाल करना असो दुबाव हे खातीर वावुरपी पर्यावरणवादी आतां उक्तावंक लागल्यात. I think, I can only speculate. I cannot give any definitive answer why this has not happened. But one can speculate. The reason may be the same why tigers seem to be disappearing from Goa. Obviously, there may be some especially very powerful interests which are either exaggerating something or, as I said, underestimating or making tigers disappear from Goa. मुख्य म्हणजे कितें आसा, गोंय सरकार जे असलें आनी तेन्नाचे जे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत असले आणि त्यांच्या हाती सकयल काम करपी डॉक्टर शशिकुमार नावाचे अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभाराक लागून तपलेली आसा. 15 सप्टेंबर 2011 ह्या दिसा बंगळुरात जी बैठक जाल्ली भारत सरकारची वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान आयोजित केल्ली. एकूय अधिकारी ह्या संदर्भात बैठकीक वचोंक ना. आता हे फाटल्यान रावपाचे एकूच कारण आसा की सरकारान जर केवळ खाणवाल्यांचे जर हित संबंध पळोवपाच्या नदरेंतल्यान जर काम केलें जाल्यार तेतूंतल्यान गोंयचें जे भवितव्य आसा त्या भवितव्याक खंय तरी नुकसान जातली. विसरूंक जायना. पश्चिम घाट वाठारांत कांय सुवातींनी मायनिंगूय दिसता. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत इतल्या मोठ्या प्रमाणात मायनिंग ही शॉकात करपासारकी गजाल. पश्चिम घाट आशिल्ल्या 7 राज्यांतल्या वट्ट 39 सुवातींचो मेळून 8000 चौखण किलोमीटर वाठार युनेस्कोन संवसारीक दायज वाठार म्हूण जाहीर केला. ह्या वाठारांतली जैवविविधता सांबाळून दवरपाक गोंयांतल्या पश्चिम घाटा खातीर हो दर्जो बऱ्यापैकी आदार जातलो आशिल्लो. इतलेंय जावन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा ते ताज्या सरकाराक लागना. म्हाका कितें कळटलें? हांव नको तुज्या इतलोच हांव हें आसा हे बद्दल. इट इज रिगार्डींग वर्ल्ड हेरिटेज आस्पेक्ट. वर्ल्ड हेरिटेज आस्पेक्टाचो म्हजो कितें संबंद आहा तातूंत? कित्याक वचूंक जाय वर्ल्ड हातून? हांव हें ना, मेंबर ना. बेजिकली तो विशय आमचो हातलो न्हय, स्कोपांतलो न्हय. तो युनायटेड नेशनचो विशय न्हय. गोंय सरकाराक वेस्टर्न घाट्साचो रिपोर्ट आयिल्ल्याक आतां 5 ते 6 वर्सां जालीं. अजापाची गजाल म्हणल्यार ह्या रिपोर्टाचेर आयज मेरेन कांयच कारवाय जाल्ली ना.
चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी आनी लौकीक शिलकारा वांगडा हांव प्रतीक वासुदेव परब, प्रुडंट मिडिया खातीर. गोंय पुलिशेच्या वेगवेगळ्या प्रस्तावांचो तसोच तयारेचो गृहमंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान खासा नियाळ घेतलो. गोंयांतली कितलींशींच पुलीस स्टेशनां सुदारप तशेंच गोंय पुलिशेची तांक सुमार 1200 वाडप अशे म्हत्वाचे निर्णय हे बसकेंत घेतले. पुलिशेची कितलींशींच प्रशासकीय कामां ओडून उरिल्लीं ती जाग्यार घालपाक संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांकय मुख्यमंत्र्यान आपोवन घेतिल्ले. गोंय पुलिशेचे सगळे वेव्हार जाग्यार घालपाचे दिश्टीन गृहमंत्री मनोहर पर्रीकरान मंगळारा खासा बसका घेतली. हे बसकेक पुलीस महासंचालक किशन कुमार तशेंच संबंदीत खात्यांचे मुखेली आनी सचिव हाजीर आसले. गोंय पुलिशेचे कितलेशेच प्रस्ताव फाटले कितलेशेच म्हयने तुंबून उरिल्ले ते सगळे मार्गाक लावपाक ही बसका आपयल्ली. टू स्ट्रीमलायन बारीक बारीक अडचणी आसता डिपार्टमेंटांनी, त्यो डिपार्टमेंटांतल्यो अडचणी एकत्र तांकां हाडून एका धपक्यान मेकळ्यो केल्यो. इट्स स्मुथनिंग ऑफ प्रोसिजर, दॅट्स ऑल. हय, कांय जाणांच्यो आशिल्ल्यो ग्रिवन्सीस तरेतरेच्यो आशिल्ल्यो. ट्रान्सफर जाय आसली कोणाक आनी कितें जाय आसलें तांकां सांगलेलें हांवें कोणाचें आसलेलें येवन म्हाका त्या दिसा अर्दवर मेळा म्हणून. ते म्हणून येवन गेले ते. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वेल्यान कांय म्हत्वाच्या गजालींचेर चर्चा जाल्या ती अशी. बसकेंत आयिल्ले मुद्दे: गोंय पुलिशेचें आधुनिकीकरण, अडून उरिल्लीं प्रशासकीय कामां, पुलिशेची तांक 1200 वाडोवप, 50 नवे PSI घेवप, पुलिशे मदीं चड शिस्त हाडप. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत परत परत आकांतवादी धोको आसा असो बोवाळ जाता. ते दिश्टीनूय उपाय येवजण करपाचेर ह्या वेळार भासाभास जाली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. फाटल्या 72 वरांत गोंयाक पावसान उजरावन काडला. इंचांची सरासरी मंगळारा सांजे मेरेन 50 तेंकली. फाटले 24 वरांत सुमार 5 इंच पावस पडला. फाटले 3 दीस जाले गोंयांत नेटान वारें, झाडां पडप, लायटीच्यो वायरी आनी खांबे मोडप असले प्रकार घडल्यात. मडगांव खारेबांदार 4 घरांचेर माड पडून 3 जाण जखमी जाले. बार्देशांत गाडयांचेर झाडां पडलीं. मडगांवा खारेबांदार चिंचोळ एका घराचेर माड पडलो. 3 भुरगीं जखमी जाल्यात. तांकां हॉस्पिटलांत घाल्यात. राती कडेन हो माड इनपण 4 घरां डॅमेज जाले. तेजे भायर 3 भुरग्यांक धाकटी भुरग्यांक मार लागला. तांकां ऑलरेडी हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो. तकले बी मार लागला. न्हिदलो आसतना ते थोडी पत्रे बी तेंचेर पडून ते इंजर्ड जाल्ले आहात आनी 4 घरांक बरोबर डॅमेज जाला. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी पावस पडला तो असो. आतां पणजेंतल्या रस्त्याची परिस्थिती पळयात. हवामान खात्यान नुस्तेकारांक फुडल्या 24 वरांत दर्यांत वचनय म्हण शिटकावणी दिल्या. Highest rainfall is at Perne, that is 162 centimeter. This is more than Panjim also. So in other parts, means all over parts of Goa, there actually good rainfall. Mapsa is 128, that is also 50% is crossed if we see. So almost more than 50% rainfall has been crossed. हैवी रेनफॉल डिपेंड करता है. जैसे जैसे स्पेल्स आते हैं, कभी कभी कोई सिस्टम डेवलप होता है तो उस समय हैवी रेनफॉल होते हैं. अभी ऑफशोर ट्रफ जो है ये काफ़ी एक्टिव है, जो कि अभी आपका साउथ मीन्स गुजरात से केरला कोस्ट तक ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है. सो जब ये एक्टिव होता है उस समय काफ़ी अच्छी रेनफॉल होते हैं इधर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.